जेसू परम याज्ञिक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली। कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोलो लायलो। ताचे भोंवतणी आडो घालो, तातूंत गानेक एक कोंबली कातयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो। मागीर तो मोलो ताणें कुलवाड्यांक कुंबलेक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो। फोल पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुंबल्या घेवन ताणें त्या कुलवाड्यांचे आपल्या चाकरांक धाडले। पूण कुलवाड्यांनी ताज्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो। आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयले वोन ओदीक, आनी ताणें तांकां तशेंच केलें। म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताजेशी धाडलो। पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताजो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताजें दायज आमचें जातलें। आनी तांणी ताका धरून मोल्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो। आतां मोल्याचो धोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्टाचो व्हड भस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोलो कुंबलेक दितलो। जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातोर। हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, ते पळोवन आमी तोताक जाल्या। अशें तुमी केन्नाच पौत पुस्तकाचेर वाचूंक ना। म्हणटोच देवाचें राज तुमचे कडचे काडून घेतले आनी पुर्ती फळां कोरता तसल्या लोकांक दितले। ताच्या वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञिक आनी फारिजेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते दोत्तले आसले, पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो।